PDAचो आतां इश्यू सांताक्रुजान चालू आहा. मेन म्हटल्यार कितें की आमची नांवां जशी आतां घाणायली जाता की आमी पयशे घेवन PDAक सपोर्ट करता म्हणून. अशें कांयच जालेलें ना. आनी आमी जशें आतां कोपरा बॅटिंगाक सुद्दां आमी गेल्ले आहा थोडे स्पेसिफिकली आमी तांकां लोकांक सांगलें की लोकांक जाणकारी दिवपाची की लोकांक नॉलेज दिवपाची की बाबा PDA एक्चुली कितें ती. पूण आयज काल अशें जालां की लोकांक PDAचे एडवांटेज डिसएडवांटेज कांय खबर ना आनी विनाकारण आमची नांवां तितून घाणायली जाता की आमी PDAक सपोर्ट करता पयशे घेवन. अशें कांय जालेलेंच ना. आमकां निवडून हाडलें आमच्या लोकांनी आनी आमी लोकांक कितें जाय तेंच्या सदांच तेंच्या सायडीक रावतले. PDA नाका. आमी PDAक एक्चुली विरोध केला तरी आमची नांवां थोडे लोक मिटिंगेन घेतात आनी म्हणटात पयशे घेतल्या सपोर्ट केला. अशें कांय ना. आमचें इतलेंच म्हणणें आहा की जर आमी पयशे घेतल्या तुमी प्रूव करून दाखोवपाचें. आनी जे कोण लोक हे उलयता ते कितले लीप आहा कितले नितळ आहा तें सगळें लोकांक खबर आहा. पूण आमचें कितें जालां की आमची इमेज प्रत्येक वॉर्डान पयशे घेवन आमी तांकां सपोर्ट केले अशें केलें तशें केलें करता आनी आमची नांवां घाणायता. हेंच क्लियर करपाक लागून आमी हे आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले. आमकां PDA नाका, लोकांक नाका, आमकांय नाका. लोक आहा थिंगा आमी आसतले. लोक आहा थंयसर आमी आसतले सदांच. सरपंच न्हू. सरपंच येवंक ना. दे आर येट टू डिसायड इन देअर ग्रामसभा मिटींग. पूण कितें आहा ग्रामसभा आतां आसा 25 तारीख. त्याच्या पयलीं ज्यो मिटिंगे जाता तितून आमची नांवां घाणायली जाता. टोटल 11 मेंबर आहा पूण आमी आतां सद्या 5 जाण आसा. आमी PDAच्या अगेन्स्ट आहा. तेंचें म्हणणें आमकां खबर ना. ते डिसायड ग्रामसभेक करतले कितें. आमी तेंचे कडेन कांय कॉन्टॅक्ट करूंक ना तसो एज सच. सी देर इज PDA ओपोज आनी हें तें कांय ना. लोकांक कितें जाय. हय 11 ओपोजिशन हय. ना हो टॉपीक केन्ना पंचायतीन येयल्लोच ना. ग्रामसभेत हेजो आमचो PDAचो केन्ना टॉपीक येयलोच ना. जेन्ना तो बोवाळ जालो तेन्ना पंच वांगडीक विचारलें बाबा कितें जाल्यार लास्ट फोर्टनायट मिटिंगेक आमची जाली तेन्ना 16थार तेन्ना जाल्लें की ग्रामसभेक 25 तारीख ग्रामसभा आहा तें आमी डिसायड करतले कितें आहा तें. पूण तेच्या पयलीं ज्यो मिटिंगे जाल्यो तितून आमची नांवां भलतेच लोक येवन घाणावपाक लागले स्टेजींचेर मिटिंगेक की आमी पयशे घेवन खाल्ले. ताका लागून आमचो पॉयंट आमी हांगासर क्लियर करूंक सोदता मिडियाच्या थ्रू की आमी कोणा कडल्यान पयशे घेवन आमी जर घेतला जाल्यार तुमी प्रूव करचे. आनी जे कोण उलयता ते फक्त आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपाक आपले पोळयो भाजपाक. ना मिटिंगेन लास्ट मिटींग जाल्ली आमच्या वॉर्डान तेन्ना स्टेजीचेर अशे टॉक्सीक मेंबर आहा आमी तेंची नांवां घेना. पूण म्हाकाय तितून कोणा कडेन वायटपणान हें करून घेवपाक. पूण आमचो पॉयंट क्लियरली आमी आमच्या लोकांक सांगूंक सोदता की आमी तुमचे सायडीक रावतले. आमी कोणाच्या हितून ना पयशे घेवन. आमकां PDAक आमी ओपोज केला. हय लोकांनी ओपोज केला. आमी लोकांच्या बरोबर. लुरिंगाचो मेंबर दे हांव नॉट. आमकां तरी तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना. आमी आमचो पॉयंट घेवन येयला वॉर्ड वायज कितें आहा तो आमचो. हय पंचायत मेंबराची आतां 25 तारीख जेन्ना मिटींग आहा पळय दे विल बी डिसायडींग ऑन ओवर देर. ना मिटिंगेन डिस्कशनूच जावंक न्हू तें. आतां तेंच्यांनी डायरेक्ट ग्रामसभेक घेतला पॉयंट तो. ना कांयच जावंक ना. PDAचें कांयच येवंक ना डिस्कशन. हय खंयसरले हय डेफिनेटली मागतले. आमी जर ओपोज करता जाल्यार डेफिनेटली मागतले की ताणें रिजायन करचें म्हणून. हय पळय हेच्या पयलीं हो केन्नाच मिटिंगेन येवंक ना. आतां कितें लास्ट मिटिंगेन येयला तेन्ना तेंच्यांनी ठराव घेतलो की आमी ग्रामसभेक लोकांचें डिसिजन आहा कितें तें घेवया. आतां ग्रामसभा 25 तारीख आहा. ते दिसा कितें डिसिजन जातलें तें तेंचें. पूण आमचो ओपोज आहा. आमी सरळ सांगतले की आमकां नाका म्हणून. हय डेफिनेटली आमकां पळय PDAच्या बद्दल आमकां कांयच खबर ना. आनी आमचे कडेन केन्ना हो टॉपीक डिस्कशन येवंकूय ना. ना अशें आयकलां की आतां मेगा प्रोजेक्टांक अशें आनी तशें. आमचे आतां साधन सोर्सीस कितें आहा विलेजीन लिमिटेड आहा. फाल्यां आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जातलो लायटीचो आमकां तेवूय खबर आहा. पूण आमकां जर कॉन्फिडन्सान घेनासतना हें सगळें चल्लां जाल्यार आमी विरोधूच करतले. तुमची नांवां घेतली जाहीर जालें का स्टेजींचेर उलयता. आतां म्हाका सांग एका मिटिंगेन विचारलें चिंबेल पंचायतींतल्या सगळ्या मेंबरांनी पयशे घेवन जर तुका सपोर्ट हेका PDAक सपोर्ट केला म्हणटा जाल्यार आमी येयले तितून न्हू. आमचें म्हणणें आहा तें आमी डायरेक्टली म्हणटले. एलिगेशन आतां दिसा मिटिंगेक खूब जाण आसले. हांव नांव कोणाचें घेना.
फियर खूप आसा. आतांच म्हणल्यार फियर म्हणल्यार आमचे गार्बेजाचो इशू आहा. फाल्यां मेगा कॉम्प्लेक्स येयले जाल्यार गार्बेज, इलेक्ट्रिसिटी, उदक खंयच्यान येतलें. आतांच वयर कदंबा प्लॅटो जर जाला तर उदकाचो प्रॉब्लम इतलो लोकांचो कशें सॉल्व जातलें. तुम्ही तुमच्या गव्हर्मेंटाक लेटर धाडलेले आहात कितें म्हणून तेजेर अपोज तो आतां फुडें धाडटा. आतां कितें जाता तें ग्रामसभेक. आतां ग्राम सभेन कितें जाता तें करता. हेच्या पयलीं डिस्कशनान पिडिएचो कांय येवूच ना इशू. जो पर्यंत पंचायत आमची फॉर्म जाला इतले म्हयने जाले, न्यू हें जाला बॉडी फॉर्म जाला पंचायतीन, कांय डिस्कशन जावना.